ऑफ एज्युकेशन ज्याचे 138 स्कुलाचे स्टाफ टिचींग आनी नॉन टिचींग हांकां हें प्रमोद सावंताचें सरकार सिस्टमॅटिकली टार्गेट करता आनी वी हॅड गिवन अ डेडलायन टू द गव्हर्मेंट की 10 दिसांनी जर तर तुमी हें करना जाल्यार आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें बिकॉज आउट ऑफ 138 स्कूल जवळ जवळ 400 टिचींग नॉन टिचींग स्टाफ हांकां इफेक्ट जाता. आतां कंटेम्प्ट पिटिशनूय तांणी फायल केलां. आज 25 तारीख सो आय थिंक टुडे द हियरींग स्टेट गव्हर्मेंटान ते चॅलेंज केला इन सुप्रीम कोर्ट. स्टे ग्रांट जाल्ली ना. That day I had said that we'll raise this issue inside, outside, wherever possible. Last year monsoon sessionaक विजय सरदेसायान प्री प्रायमरी 28 जुलय 2025 ताणें प्री प्रायमरी टिचरांचो मुद्दो काडिल्लो, एक प्रश्न घातिल्लो आनी मुख्यमंत्र्यान ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस सांगिल्लें आपूण करता म्हणून. आज 1 वर्स मायज जालें ते सुद्दां तो प्रश्न मिटयना. सो वी हॅव कम हियर टुडे, वी हॅव एक्सप्लेन्ड हिम आनी आमकां खात्री आसा की तो विशय हो असेंब्लीन मांडटलो आनी हे 400 टिचींग नॉन टिचींग स्टाफ जे आसा तांकां न्याय मेळोवन दितलो. आसा न्ही काँग्रेसीन अजून? न्ही, आमचो आमदार कार्लूस फरेरा हू इज ऑल्सो अ लॉयर, ही रिप्रेझेंट्स डॉन बॉस्को पिलार सोसायटी. सो आय हॅव स्पोकन टू हीम ऑल्सो. लास्ट टायम जेन्ना प्री प्रायमरीचो विशय जेन्ना बाब विजय सरदेसायान काडिल्लो तेन्ना आय थिंक कार्लुसान पॉयंट ऑफ ऑर्डरूय रेज केल्ली ऑन दॅट इशू. So he is, I mean, they both have raised questions together in past. And I have spoken to him, I have briefed him also. So he, I think, विजयाचें कशें आसा तो हो टिचरांचो विशय ताणें पयलीं घेतिल्लो. लास्ट मॉन्सून सेशनाक ताणें प्री प्रायमरीचो घेतिल्लो. ही नोज दॅट सब्जेक्ट आनी ही स्टार्टेड हीज कॅम्पेन ऑफ जंय गांव थंय हांव कितें तरी इज गोईंग. So those people requested me that please brief this subject to him. So that is why we are here. हातून हें करनाकात, डिवायड करनाकात. जो मनीस प्रश्न मांडटा आनी न्याय दिता ताचे म्हऱ्यान तुमी वतले न्ही. पयलीं प्रेसिडेंट आसतना तूं केन्ना येनासलो, आतांच येवपाक लागला. कित्याक तुमीच कोणी तरी मारिल्ले मरे प्रेसिडेंट आसतना इन आय थिंक हीज चेंबर ओन्ली वेन युरी आलेमॉस लेडो मायनिंगाचो प्रश्न घेवन गेल्लो मरे in his chamber and then he has taken that and we have resolved it. तशें कांय ना. एक म्हणल्यार डायसेशन सोसायटी आसा हांकां घडोवपाक अनडिनायबल की डायसेशन सोसायटीचे 148 म्हणजे 38 इश्कॉलांनी खूब जाणांक घडयलेले आहा जे आज उद्द्यार पावल्या. आतां उद्द्यार पावतकर तांकां सांगप की तुमचो लोकल प्रेसिडेंट हाड एक टॅक्निकल इश्यू काडप हें तांकां सतवणूक. एंड दीस इज एक्सटेंशन ऑफ द FCRA दॅट इज गोइंग टू जॉयंट पार्लमेंटरी कमिटी. सगळें बेसिकली एज्युकेशनान सरकार आपलो हस्तक्षेप करता, इंटरफियर जाता आनी मायनॉरिटी इन्स्टिट्युशनाक धोक्यात घालूंक सोदता. हें क्लियर जालें. इन शॉर्ट इट इज दीस. वी वील टेक अप द इश्यू ऑफ नॉट ओनली दीस एम्प्लॉईज बट द एंटायर एज्युकेशन scenario by which an organized system of education for which Diocesan Society was a pioneer is today sought to be harassed. की कितेंय जर जातलें जाल्यार आमचे म्हऱ्यान या नाजाल्यार ताजे म्हऱ्यान वचा वो आनी कितें तातूंत गुड्डिलसांव करा हें करपाक पडूंक जायना. दॅट शूड बी अ वेरी क्लियर पॉलिसी बाय वीच दॅट सोसायटी ऑफ वीच द आर्कबिशप इज द चेअरमॅन. तो ताजो ऑनररी कावन्सिलाचो चेअरमॅन जाता. ताका यू हॅव टू रिकॉग्नायज दीस. और गव्हर्मेंट शूड व्हेरी क्लियरली टेल अस वॉट दे गॉट इन मायंड की डायसेशन सोसायटी जे 138 स्कूल चलयता ताका तुमी हातून दवरला इन द लायन ऑफ फायर आनी उरिल्ले सगळे हे आमदार आहात BJPंतले ते कितें करतात, तांचो स्टँड कितें आहा हें तुका सांगता. वी वील पॅरलायज द असेंब्ली ऑन दीस इशू. If the government does not come forward with a solution, government should be ready for a disruption on this issue again, and I will take the lead in this. I will also work in tandem with whoever else who wants to make common cause. It can be members of the
opposition, members of the ruling also. काल FCRAचेर रेजिनाल्ड लॉरेन्सान कितें तरी दिलां, almost equal to what we were saying. So maybe he is joining the opposition. So there may be others. बाबूश मोन्सेरात मंत्री असताना खूप गायडलायन्स धाडिल्ल्यो एज्युकेशन मिनिस्टर. Maybe also he will feel like doing common cause. आणि आता सीझन जाला, इलेक्शनाचो सीझन आयला, सो कलर दाखोवचो पडटलो. तर दाखयना त्या लोकांक कितें कळपाक जाय, समजूंक जाय, ते लोक समजतले आनी मागीर कितें करूंक जाय ते लोक करतले. पूण सरकाराक आमी क्लियर वॉर्निंग दिता की हो इशू ह्या आठवड्यान सॉल्व करा, नाजाल्यार तांकां एसेंब्लीन हाजेर म्हारग पडटले, हो इशू म्हारग पडटलो. थँक्यू. येस. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.